नमस्कार। आज जे गोयान पॉलिटिकल सिट्युएशन आसा तेजो हांव खर निशेध करता। कित्याक काय म्हणल्यार लोक एक पक्षाक वोट मारता आनी त्या पक्षाचो कॅन्डिडेट आपल्या जाय तशें लोकांक विचारनासतना ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान एक माकोडसो उडी मारता। आयकोन घे, माकोडसो उडी मारता। म्हाका एक सांग, जेन्ना तुमकां लोक जिखोवन हाडटा एक पक्षाचेर आनी तुमकां वचपाकूच जाय, जाल्यार तुमी लोकांक विचारपा जाय, लोकांची मॅन्डेट विचारपा जाय, खऱ्यांनी आमी वचूं काय नाका। तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणून वता, कोणाचो डेव्हलपमेंट तो स्पश्ट करा। लोकांचो डेव्हलपमेंट काय स्वताचो डेव्हलपमेंट, हो एक प्रश्न। दुसरो प्रश्न, आयज हें जाला तें खंय तरी अनकॉन्स्टिट्युशनल जाला। आयज गोंयान कॉन्स्टिट्युशन उरलेंच ना, आयज गोंयान फूल फ्लेज प्रॉस्टिट्युशन चालू जाला, पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्युशन। कित्याक काय म्हणल्यार लोक आपलो एक मान तुका वोट मारून दिता आनी तो मान तुम्ही खंय तरी व्हरून अपमान केलो अशें जाल्यार म्हाका दिसता। फाटल्या दिसांनी तुम्ही एक आमचो आदलो टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसाय, विजय बाबान एक स्टेटमेंट मारिल्लो, कितें काय म्हणून ही काँग्रेस, म्हाकाच मारिल्लो प्रेसान, की काँग्रेस ही साणिल्ली गोरवां म्हणून। सारकें तेगेलें, ही साणिल्ली गोरवां आयज साणत साणत चरत चरत दुसऱ्यांच्या भाटान पावली आनी आयज त्या भाटान पावून कोणी स्टेटमेंट मारलो पळय तो सांडलो। तेका आयज जो फील येता पळय तो गोंयकाराक फाटल्या 2 वर्सां पयलीं फील आयिल्लो, जेन्ना लोकांनी एक पक्षाक मॅन्डेट दिल्ली आनी त्या पक्षाचो सरकार जावपा जाय आनी तूंय त्या दुसऱ्या पक्षाच्या अगेन्स्ट उलयल्लो म्हूण तुका जिखोवन हाडिल्लो। तेन्ना तुवें ह्या पक्षाक सपोर्ट करनासतना दुसऱ्या पक्षाक सपोर्ट करून तेन्ना तुवें लोकांचो एक विश्वासघात केलो, तेन्ना लोकांच्या काळजान कशी दुखयल्ली तें आयज तुका पळोवपा मेळटा। हें कर्मा, आयज कितें केलां, पाप केलां तें आतांच भोगपा पडटा। तिसरी गजाल, आतां तुमी म्हणटले राजकारण वायट, हांव म्हणटा राजकारण वायट न्ही, बरे लोकांनी राजकारणान भितर येवपाची गरज आसा। बरे शिक्षीत जे आयडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करपा सोदता तेमी येवपाची गरज आसा। कित्याक काय म्हणल्यार हें आतां जें घडटा तेतून आमचीच चूक आसा, आमच्या लोकांची चूक आसा। कित्याक काय म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी जेन्ना 2 इलेक्शनां जाल्लीं, पक्ष बदलून गेल्ले, तेन्ना जेन्ना हें जाल्लें मांद्रे आनी शिरोडा, तेन्ना समज लोकांनी सांगिल्लें बाबा तुमी पक्ष बदलून गेला, तुमकां आमी उडयतले, आनी उडयलो जाल्यार तेन्ना वालोर आशिल्लो, तेन्ना हे 10 जाण थंय उडी मारपाक चित्त आशिल्ले, मारूं काय नाका। आज जेन्ना तुमी लोकांनी आमदारांनी लोकांक विचारनासतना उडी मारता तेन्ना लोकांक रायट आसा अक्षरशः रस्त्या मदीं ह्या आमदाराचे गाडी आडावपाचें आनी थापटावपाचें आनी विचारपाचें। तुमी आमकां जेन्ना वोट मार म्हणून येता आमच्या दारान, तेन्ना तुमी पक्ष बदलता म्हणून तुमी आमकां सांगपाक कितें येना दारांनी? हे हो प्रश्न विचारपाची गरज आसा। हे तेन्ना तुमी केन्नाच विचारना। जेन्ना तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट, एकटो बिझनस ट्रीप म्हणून उलयता, एकटो डेव्हलपमेंट म्हणून उलयता, एकटो म्हणटा आपूण आपल्या घरान आयल्या आनी आपल्याक बरें दिसलें। खंयचें घर आशिल्लें तुजें? कितलीं घरां तुमी चेंज केली आमदारांनी? तुमचें अशें जालां की तुमी धड मुद्द्याचेर उरनात। आयज गोंयान कितलेशे मुद्दे आसा जे झगडपाची गरज आसा, ते मुद्दे तशेंच उरून तुमी आपल्या फायद्याचें कितें तरी करता। सो म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या लोकांनी एक जावन एकवटान ही झूज मांडपाची गरज आसा। हें राजकारण एक सिन्सियर कार्यकर्त्याची हार, तो जावं बीजेपीचो तो जावं काँग्रेसीचो, ह्या कार्यकर्त्यांची हार, हे बीजेपीचे ते किंवा काँग्रेसीचे MLAचे जे एजंट्स आसा तेंची जीत। आयज जाल्यार म्हाका दिसता सगळे कार्यकर्ते गोंयकार आनी गोंयचे लोक अशें चिंतून ह्या आमदाराच्या ह्या पॉलिटिशियनाच्या अगेन्स्ट झगडपाची गरज आसा। सो तुमी म्हाजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं। थँक्यू।